नमस्कार. जशें उतर दिल्लें त्या उतरा प्रमाणे आज आमी भिकू केरकर हांचो 50 कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान फॉर्म भरला. फॉर्म भरपाक आमचे झेडपी प्रियाचारी आनी आमचे हांगाचे कावन्सिलर गिताली तावलीकर, वेदिका पंच मेंबर बाबू आनी हांगा सगळे आमचे मित्र मंडळी जमल्या. आमी उतर दिल्ले पाळे खंयच्याच प्रेशराचेर आमी फाटीं सरचे ना. आमी अपक्ष म्हणून वतले आनी पूर्ण जोमान जिद्दीन देवाच्या आशिर्वादान आमी फुडें सरून आमचो फॉर्म आज भरला आनी फुडें सरला. डोर टू डोर खूब उरल्या. हांगा डोर टू डोर कॅम्पेनाचो प्रॉब्लेम ना, कारण आमी डोर टू डोर काम करतात. पण आतां कितें सिम्बॉल मेळटलो तो 11 कितें 12 तारखेक मेळटलो. तो सिम्बॉल 18,000 19,000 वोटर्सांक पावोवप हें खूब इम्पॉर्टंट गरजेची गरज आसा. कारण सिम्बॉलाक फक्त 6 ते 7 दीस दिल्या. हे हरशीं म्हाका दिसता थोडे मातशे दीस जर चड आशिल्ले जाल्यार गजाल वेगळी जातली आशिल्ली. पण म्हाका दिसता आमकां आनी आमच्या कार्यकर्त्यांक एक तरेची ताकद ही की 5 दिसान आमी 6 दिसान सिम्बॉल कशें पावोवंक शकतले. आनी ताच्या खातीर हांव तुमकांय सगळ्या मिडिया भावांक रिक्वेस्ट करता की आमकां मातशें मदत करा, सो दॅट घराघरान सिम्बॉल पावोवपाचो आनी घराघरान सिम्बॉल वचपाचो आनी भिकू केरकाराचें नांव फुडें वचपाचो. हाजो तुमचो सगळ्यांचो आमकां आशिर्वाद जाय. जिल्हा पंचायतीचे खांडेपार आनी वेरे वागोमे ह्या पंचायतीचे आमी फॉर्म भरलेलो आसा जिल्हा तर्फे. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की हे जे इलेक्शनाक आमी निवडून येतले. कारण कितें आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते इतले जोमान काम करता की अशें दिसता की वातावरण पळयत जाल्यार आमचेंच आसा. हेका लागून म्हाका राती सुद्दां फोन येत आसा. 8 दीस जाले म्हाका फोन येता की वेगळे वेगळे पार्टी कडल्यान. आनी आतां सत्ता आसा म्हणटकीर म्हाका अशें जालां की राती म्हाका फोन आयलो की तूं खंयच्याय परिस्थितीन फाटी घे, ती कितें आहा तें सांग. म्हणून आज सांगलें खंयच्याय परिस्थितीन फाटी घेवपाक तयार ना. कारण कितें हांवें फाटी घेवप म्हणल्यार हे कार्यकर्त्यांक सगळी लज. आज कितलो तेंप जाल्यार कार्यकर्ते करता. आतां दोतोरान सांगलें तशें जर तर आमकां सिम्बॉल बेगीन मेळ्ळें जाल्यार तें काम करपाक इजी आशिल्लें. पूण म्हाका दिसता आमचे जे कार्यकर्ते आसा ते इतले नेटान काम करता की हे 5 दिसां भितर जावं 5-6 दीस मेळटा ते 6 दिसां भितर प्रत्येक दारांनी आमचे सिम्बॉल पावतले हेजी म्हाका खात्री आसा. आनी एका विश्वासान जे भाटीकाराच्या विश्वासान आमचे प्रियाचारी आज म्हाजे बरोबर रातन दिवस काम करता. आनी हेका लागून म्हाका एक उमेद आसा की आमी निश्चितच विजय जातले म्हणून. एक गजाल सांगूंक सोदता जे भिका बाबान सांगलें. म्हाका दिसता इदी मोठी पार्टी आहा, सिम्बॉलाक दीस कमी आहा, तरी सुद्दां ताका आनी ताच्या चल्याक कंटिन्युअसली फोन येता. फोन करपी कोण तरी एक कावन्सिलर आहा, ताका हांव सांगूंक सोदता तुजे सारके सगळे लोक भिकावू न्ही. नथींग एंड एवरीथींग इज फॉर सेल. कश्टान जिखपाक ट्राय करा, सदांच विकते घेतल्यान जायना. तो आतां कंटिन्युअसली ताच्या चल्याक फोन करता की तुजी ऑफर सांग, तुका जॉब दिता. ते म्हाका दिसता ताणें बंद करचें नाजाल्यार तागेले फोटो आनी आमकां सगळे ताजे जे कॉलार कॉल येता ताका ते कॉल आमकां दाखोवपाची गरज पडटली. आमी इंडिपेंडंट वता, आमी कोणाक फोडपाक वचना. आमी आमचें कश्टान काम करतले. जिखप हरप हे विधिलिखीत आसता, आमचें काम चालू उरतलें. बट परत परत ताका ताच्या चल्याक फोन करप, ताच्या घरांत मनीस धाडप, बाबा तुजी केसी भायर काडटल्यो त्यो बंद करा. असल्या केसींक आमी भिना. आमी रेडी आहा केन्ना भितर वचपाक, भितरूय वचपाक आनी भायरूय येवपाक, कांय प्रॉब्लेम ना. सो काम करुया, बरें जोमान काम करुया. आनी ते कावन्सिलराक सांगता हांव जितले तो एफर्ट आमच्या मनशांक विकती घेवपाक काडटा तितले एफर्ट जर ताका बरे गेल्ले जाल्यार तो चॅरपर्सन जातलो आशिल्लो आनी खंय तरी टिकेट मेळपाक चान्स आशिल्ले.